बसता ए बाय दोदो करता पापा बाबा भैयाचा बर्थडे बाबा हॅपी बर्थडे कर हॅपी बर्थडे बाबा हॅपी बर्थडे बाबा भैयाचा बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे आज अकळता भाऊबीज फायनली बाईची पोया आयजूच केली ना जाता का म्हटले फाल्यां परवा कर म्हणून ब्लॉग मातसो लेटूच वयतलो आमचो पण तोपर्यंत मे बी भाऊबीज जाला आसतली बायची बीन करता म्हटल्यार खबर ना पळोवया आनी कितें जालें ना सगळे भाव म्हणजे अर्द एकटो खंय सांजचे कितें घुमटार हे ते कितें आसता म्हणून तो म्हणाला पूण सकाळीं येवन वयता बरें यो ताका आतां कितें दितलें जेवणाचें करतलें दनपारां जेवपा रावतलो काय खबर ना जेवपा रावतलो ओके तो म्हणाला पूण सकाळीं बेगीन येवन वयतलो म्हणून कारण 10-11 बीन येता म्हणालो आनी हांव कशें अवतारान हा पळय बेगीन कितें म्हणजे ॲटलिस्ट कस्टर्ड दिवपाक गावतलें का फटाफट इल्लो कस्टर्ड करता म्हणजे वांगडाच करता सगळें नुस्तें करून थंड करून दवरता सायडीक फ्रांसां ती बॉयल जाता एक फ्रांसां आनी म्हाका सो डॉक्टरान म्हाका सांगलें सद्दां एक खावपाक जाय म्हणून सांगलेलें हांव केन्नाय 2 फावटी खाल्ला म्हणजे फ्रांसाक समजे आनी एक बॉयल केलें फ्रांसूच म्हणाला आपूण ऑफिसान वयतलो आनी आतां पळोवया कशें कितें म्हाजें सगळें बाकीचें काम उरलां प्लस जेवणाचें करपाचें बायचें तें कितें जातलें खबर ना सो तो येयले की म्हाका सगळें नाम रेडी करून जावपाक जाय सो आई काडपाक गेला फ्रांसीस गेला आदी गेला समजे बायकूय वाजता म्हणालो आपूण तूं मातशें हांगासर कितें करपाचें तें कर पूण सगळें खूब काम म्हाका केन्ना कितें जातलें खबर ना आई येवपाची जातलें म्हटल्यार तो फ्रांसीस ऑफिसान वयच्या पयलीं म्हटल्यार आईक घेवन येतो बरें सो ऑनलायन थोडें कितें ऑर्डर केलां आयज म्हटल्यार इल्लेशें तोंडाक मशरूम करतलें किंवां तो येयला सुद्दां ताका मशरूम म्हणजे ब्रेड एटलिस्ट दिवंक गावतलें आनी कस्टर्ड बीन पळयता तरी पूण जावपाना मागीर दनपारां जेवपाक आमकां यूज जातलें सो एक हातून घेतला कांदो बीन भाजून हें तें सगळें करता जेवणाचें एक रेडी जालें की मागीर हांव न्हावपाक वयता एक भाव सांगला म्हाका 11 पर्यंत बीन येतलो म्हणून सो पळयता कशें कितें जाता म्हाजें बीन आयलें दिसता आमचे बाबोली आई रे बाबा आई रे ए नानी आई रे आई खंय आई गेल्लो रे बाबा म्हाजो अशेंच गेल्लो मंकी कशो घे अशेंच हाडलें नायटनूच बसोन आईचो एक्चुली फोनूच लागनासलो म्हूण आई फोन बंद आसलो तुजो तुका फोन करून रेडी जावन राव म्हणून फ्रेंड्साक बेगीन येवंक जाय आसलो ऑफिसांत येयलें अल्पेश येयला मावसा ताई बीन येयल्या पळय सो हांगा करून समजा दिदीगेर आपयला खंय दिदीगेर वयतलें म्हणून गडबड मातशी मावसो आनी अल्पेश येयला पळय आनी बाई उठल्या आनी ताई ये पळय येयली आतां वयतली खंय जेवपाक बीन रावना आमगे जेयना खंय सो दिदीन एक्चुली आपयला खंय त्या खातीर वयता एक्चुली हांव सांजे करपाचें आसलें न्हू गो मागीर ताका घुमटार नासलें म्हणलें येवन वच सकाळीं येता म्हणटालो मुगो तो 11 येता म्हणटालो पण टायम पळय प्रूफ 3 वरां चला जाता हांव सुद्दां नासलें फटाफट न्हाता आनी ताका वळटा आनी तो वयतलो म्हणटा पळोवया 9:30 संगळताले गेलो नाजाल्यार बेश्टो कुर्ता बीन चडयता कश्ट करून फ्रिजान दवरलेलो आदी मातसो म्हाका हेल्प करता आदी कांयच सांगना मातशें हें आपूण करता म्हणलो बनाना कट करून घालता खंय आनी वन बाई उठले बायची पेज दवरलेलें करपाक आनी मेन थिंग गडबड आसली न्हू सो हांवें कितें केलें मशरूम करपाक म्हणून दवरलेलें करपालें परत दुसरें दवरला आतां हे पळय हांगा सगळें भायर बायक न्हिदोंक गेल्ल्या उदय सो जळोन हें जालें सगळें हे पळय दुसरें तळशी पाव थंयसर सो हें करता फटाफट एटलिस्ट जेवपाक कशी रावना खंय कितें आपयला जेवपाक स्पेशल म्हणून सोने दिदीन सो हांव कितें करता तांकां एटलिस्ट अळमी ब्रेड बीन दिता आनी काही जावं रोखडें न्हांवन येता चलो जालें हांव बेगीन न्हावन बेगीन रेडी जालें की दिदीगेर वचोंक जाय अल्पेशाक बीन सो रावला थंय आनी बाई गेला हांव सगळ्यांनी सांजचें रातचें करतलें सगळ्यांक ताका हें आहा म्हणून आतां करता हे पळय हांगाच्यान म्हाजें सगळें रेडी करून दवरलां थाळी बीन सगळें आनी बारीकशी रांगोळी एकूच घातला सो चलो फटाफट करून घेता वयता हे पळय बाय उलयता मामा बिमा खंय बाबा मामा खंय रे बाबा मामा खंय हा मम्मा रे मामा रे आवय आनी आजो
खंय आजो खंय आनी ताई खंय ताई रे ताई आजी ताई खंय आजी ताई खंय आजी ताई खंय आले आता दोतो करे आपले हांगा दोतो करे आपले मामा पापा करे आपले पापा पापा तर आता बाळगेच करता स्टार्ट किती करता मामा दो सो भावबीज पण झाली आता एक पेक्षा फोटो क्लिक घेता शंकर खानचं बिजावना ते येवना सो भावबीज हांगासर गेली फास्ट फास्ट केली आता वयतलो खंय सोने दीदीचे करपाक जालें मरे भायर सरता खंय आतां हे पळय ताई मावसा बीन जेवपाक कोण रावना ताई घेवंक सोदता पूण ताई कडेन वचना आपय गो ताई बाबा वच मरे ताई वच मरे ताई धरता खंय ना खंय ना पण मामा रे पण मामाचे नोज खंय मामाचे नोज खंय मामाचे नोज खंय दाखय मामाचे नोज रे मामाचे नोज दाखय मामाचे नोज दाखय थंडी आला आनी ताका मातशें ताका बरें दिसना मातशें म्हणजे बरें हांगा थंडी आला मातशी सो शंकर येयल्लो आसा न्हू सो म्हाका मातशें सांजचें आनी कितें जाय आसलें आतां पर्यंत हांवें कांय कोन्ना आसलें बेश्टे मशरूमाचेच केल्ले रातचें म्हटल्यार कितें खाता न्हू मातशें कितें करतलें म्हणून बेश्टें सोमतें येयल्लें जेवण बीन घालतलें म्हणून सो पळयता हाडटा पूण जावपाकूय जाय कितें प्रॉब्लम जालें चिकन हाडपाक गेल्लें पूण शॉपां सगळीं बंद आतां दनपारचें कितले जाल्यार 2:30 कितें जालें दिसता आतां डायरेक्ट सवंग खंय पळोवया आतां कशें कितें सो जालें आनी आज कितें जालें ना म्हाका चिकन हांव हाडून घेतलें परत बंद आसलें सो न्हाणोवपाक भाभी येता पळय बायक तिच्या चेड्याक तिणें सांगलां हाडपाक बंद ना म्हाका म्हणजे हाडून घेवन तो बाबडो येयला काकूट म्हाज्या आतां कोण ना की फ्रांसीस बीन कोण नाय शंकरूय ना ते येतले लेट सो थँक्यू व्हिडिओन घेयना येता म्हणजे सगळ्यांना कम्फर्टेबल जाता न्हू सो घेवन येता आनी मागीर हांव करता स्टार्ट सारकें पावस हांव सांजचो रातचो येता आसतना ते सगळे तेन्ना पावस नासल्यार पुरो वेदरूच तशें सगळें पळय पावसाळें फूल थिंग दोळच्यान पावस आसलो दनपारच्यान सो आतां पावणे 6 जायत येयली सो बेगीन बेगीन जेवण करतलें म्हटल्यार आयज काय व्हडलें काय खंयचें ना चिकन हाडलां तें म्हणून चिकन न्हाणोवंक येता पळय भाभी तेजे चेड्यान हाडून दिला म्हाका सो तें करतलें तिणें मुद्दाम सांगलां आपलो चेडो हाडून दितलें की हांव गेलें उदय दनपारां शंकर येयल्लें ना पूण तेन्ना कितें जालें शॉप बंद आसलें सो आतां हाडलां हें करता आनी मशरूम केलें म्हणजे ताका बटाट चड जालें हे हें हांगासर चिकन सगळें मॅरिनेशन करून दवरलां सो हें करतलें आनी ऑनियन कट करून दवरलां सो बेश्टो चिकन मसाला करता आनी पळयता कस्टर्ड आहा प्लेन करतलें आनी आमचें बेश्टेन वॅज केलां तें सगळें केलें की मॅच पडटा सगळें क्लीन करूंक जाय हांगा जेवण जाता टेबलाचेर आनी भायर अजून रांगोळी घालता म्हणजे रांगोळी घालना फुलांची बेश्टी घालता टायम गावतालो पळयता सो सगळें जेवण बीन ऑलमोस्ट जालें सगळें जालें डन सर्विंग बाउल्स बीन सगळें दवरला रेडी करून सो मागीर आरत बीन ओवाळली की मागीर सगळें जेवण घालतलें काय करना नॉर्मल चिकन केला मशरूम सॅलड केला आनी रायस केला आनी कस्टर्ड बीन व्हडलें काय करना की गांवांना करपाक सगळें हे पळय अशें टेबलाचेर बेश्टें लावन दवरला सगळें अशें सगळें सर्व करून दवरला म्हणजे हे बाउल्स हितून मागीर सगळें घालतलें हें काडून दवरलेलें एक म्हाका असली कॅन्डलूच गांवांना म्हाजी एक आसली तीच घातला सो हें दवरता आनी बेश्टें फ्लावर करता आनी रांगोळी बीन घालपाची आसली पूण टायम ना सद्या ते येवचे जाले 10 मिनटां उरल्या तांकां आपयलेलें हांवें चलो तो फिर तर रेडी जावपाक जाय हांगा बावलान ते आहा पळय फ्लोटींग केलेलें तें उदक घालून दवरलां हे पळय दीदीक मातशें आपयलेलें हांवें मातशें फुलां घालता टायम ना फुलां घालता सोंपयलें तेवूय पेटोवन हांवें मागीर थंय आर्टिफिशल तें दिवाळीक बेश्टें दवरलेलें बेश्टो पॅटर्न केलो आनी रायसान केलो तो आनी कांय ऑप्शन नासलेलें तितून त्यो मागीर पेटयता त्यो बेश्ट्यो वॅक्साच्यो हें आहा गीचे ते घालून दवरता आनी दीदीन हांगा दवरलें हें पळय हांवें न्हू डोरमॅट न्हू दिवाळेक म्हणून ऑर्डर केल्लें पूण तें येयलां म्हाका काल पूण आसूं भावा बिजेक यूज जालें हें पळय दीदीन करून दवरलें हांगासर ही पेटोवंक जाय फकत सो सगळें रेडी जालें हांगा उदय थाळी दनपारच रेडी आसली अल्पेशाक केल्लें ना सो हांगा दीदीन बेश्टें हें घातलें रांगोळी बीन सगळें दवरलां ह्या पळय शोना घेवन बसला बायक सो बाई येयलो आतां आनीक 2-3 जाणां येवपाचें
तर ते सगळे वांगडात येयले की वांगडात करतले तांकां चला सगळे जाण आयले आता सामते लायता आपल्याक लायता सगळे बसल्या बाय सगळे बसले 4 जण ते एकटे एक घेऊन गेला आणि बाकीचे सगळ्यांना बाहेर आहा बाय तुम्ही बसता बायकोय बड्डेचे ए बाय दोदो करता पापा ना ना मामाचा ना शिवड्या पापा को ऐसा पापा को ऐसा पापा को चलो मामा खाऊ तिथे बाई आई मग मामा बाई बोलू का बाबा बोल ना दे पापा है बाबा बिझी बिझी झाले आता सगळं वयता लेट झालं रात झाली आम्ही फ्लॅगी दिता हय फ्लॅगी दी बाबा फ्लॅगी दी बरे मामा हा बाय दिता दिता भाऊ बीन काबार झाली आणि आयती बीन आमगेरच असले ती वचपाचे असले लेट झाला म्हणून रावले बीन आणि आधी फर्स्ट टायम म्हणजे बड्डेचा आमगेर हा चितले कितें आता म्हणजे आयज बड्डे जाता म्हणजे 12 जाले की बड्डे सो हय गो आपण म्हणटा माव माव खंय येपय हां येपय हय सो केक हाडला ताका मिडनायट सरप्रायज बारीक केक कटींग करतले आनी फाल्यां मागीर आमी सकाळची वयतली तिंगे गाडी बीन मातशें फाल्यां दिसता टुराक वयतले सो आमी सकाळी वचपाचें प्लॅन केला तांकां भितर रुमान घातलेले ऑर्डर ऑनलायन केले स्विगीची केक हाफ एन अवराच्या भितर येयली सो हाडून भितर दिले शंकराक आनी म्हाकाच खबर आहा ना सांजचा आनी कोणाक खबर नासलें आतां दीदीक कळलें सो केक दवरान हाडटा सो मार्क ब्रावनानसून हांवें ऑर्डर दिली ऑनलायन केक सो आनी अशें घातलें आनी स्पेशल हॅपी बर्थडे आदी भैया म्हणून घातला केक पळोवपाक बस दीदी आनी पयल्यान दीदी म्हणटा अशें हातल्यान पळयता कितें काय सॉफ्ट बीन आहा काय म्हणून सो अशी केक आहा हेंची आनी हांवें स्पेशल इन्स्ट्रक्शन दिलें हॅपी बर्थडे आदी भैया म्हणून ए शंकर भैया था भैया था हॅपी बर्थडे भैया था भैया भैयाचा बर्थडे बाबा हॅपी बर्थडे कर हॅपी बर्थडे बाबा हात हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हा चल हॅपी बर्थडे केलं भैया केलं त्याने बाय स्टार्ट करतले हॅपी बर्थडे आपण येता पय चल 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 तिघे बसा चला ये पळय बरं कितें तिघी बसा बर्थडेचे हॅपी बर्थडे आदी भैया बाबा भैयाचा बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे मन हॅपी बर्थडे म्हण भैया सेलिब्रेशन असतले पण आम्ही बेस्ट मिडनाईट सरप्राईज माझ्या बाबाक मातशें तितीला आहे मरे बाबाक लाय माझ्या बाबाक मातशें तितीला आहे मरे इल्लेशें बाबाक लाय गो हातीक लाय रे तुझे हाती एक तिती लेफ्ट हँडाक ना थंय हाती ती
तेका जाय आता काय नाही. बाबा चल हॅपी बर्थडे म्हण बाबा. बाबा हॅपी बर्थडे स्टार्ट कर. चल हॅपी बर्थडे म्हण चल. ए? आई आई मन मन बाबा हा चल ले. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Asiya. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. Happy birthday dear Asiya. Happy birthday to you. बाबा तू कर तू फू कर मरे. तेरा तेरा आपल्या पहिले ते खाऊ. तू भैया गेला तू भैया गेला याला तू भैया गेला बाबा बाय माते तू काय ए व्हिडिओ एंड कर. फाल्याचे केक बरोबरचे फाल्या ओके सांगा आम्ही बारीकसो केक कटिंग केला मी नाही सरप्राईज आधी का हांगा आसलो म्हणून सो फाल्यां आसतलें बर्थडे सेलिब्रेशन आधीचे न्हू रे आधी सारको सरप्राईज जाला सो आणि बर्थडे गिफ्ट दाखयतलो फाल्या न्हू रे. हय आधीचो बर्थडे गिफ्ट हय दाखयला बीन ना दाखवू ना बरे. पळोवंक गावता तुमकां आधीचे बर्थडे गिफ्ट आमचे ना तेजे मम्मा पप्पान हाडला हय